पेडण्यान येवपी थीम पार्काक पेडणेकारांनी खर विरोध केला। पेडण्याच्या लोकांक ह्या थीम पार्काचो कांयच उपेग ना अशें पेडणेकारांचें मत आसा। एके वटेन सदांच उदकाचो उणाव आनी लायटीचो आपालिपा आसतना पेडणेकारांक आपली वीज आनी उदक ह्या थीम पार्काक उदार करपाची ना। मोपाची नोकरी आनी लिंक रोडा वयल्यान आदींच सरकारान पेडणेकारांक पिशान काडला। मात आतां पेडणेकार सुजाण जाल्यात आनीक सरकारान आमकां गंडोवपाची गरज ना अशें म्हणीत पेडणेकारांनी ह्या थीम पार्काक विरोध केला। तालुका नागरिक समिती आणि पेडणे तालुक्यातल्यो सगळ्यो इतर संघटना हांकां एकठांय करून आयज भगवती हायस्कुलाच्या ह्या हॉलान आमी ही म्हत्वाची बैठक आपयल्ली। ह्या बैठकीन मुख्य मुद्दो जो हांगा डिस्कशन जालो तो म्हटल्यार पेडण्या नगरपालिका क्षेत्रांत जे थीम पार्क येवपाचे आसा तेचे बद्दल विचार विनिमय जालो। आमकां अशें दिसून येयलें की गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या मार्फत नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट आमच्या पेडण्या तालुक्याचेर लादूंक सोदता। मोपा एअरपोर्टाच्या उपरांत हे एक असे प्रोजेक्ट जे येतात पेडण्याची जनता जी आसा, पेडण्याचे युवक आसा, पेडण्याचे लोक आसा तांकां अजिबात विश्वासान न घेता हे प्रोजेक्ट आमच्या हाडून माथ्यार मारतात। हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक उदक खंयसून हाडटले, पाणी खंयसून येतले, सॅनिटेशन प्रोग्राम कितें आसा तेंचो हेचे बद्दल कांयच विचार विनिमय जावंक ना आनी डायरेक्ट कामाक सुरवात केली। हो आमचेर एक प्रकारे अन्याय आसा। म्हाका तरी दिसना कितें फायदो जातलो कसो। थीम पार्क आमी खूब पळयल्यात भायल्या स्टेटींनी, गोंयांत अजून मेरेन येवंक ना ते प्रोजेक्ट। पूण तेच्या खातीर लायट जी लागता पळय आनी जे उदीक लागता ते आतां प्रोविजन तेंच्यांनी जे करून रेकमेंड केल्ले आसा पळय ते इल्लोसो अमावंट, ते पावचोच ना अमावंट आनी कितलोसो अमावंट आमचो जो आतां डेलीच आमकां आतां लायट पावना पेडणे तालुक्या खातीर तेतूंतलो चडसो अमावंट काडून ते तांकां दिवपाचें आसा। सो हेज्या खातीर आमच्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा की हे प्रोजेक्ट आमकां जे व्हडले व्हडले हाडटात पळय आमकां डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट आमी ना, पूण ते डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल आसूंक जाय। ते डेव्हलपमेंटाचो आमच्या पेडणे तालुक्याचेर विपरीत परिणाम जावंक जायना। पूण ह्या माध्यमांतल्यान एकच आव्हान हांव करूं सोदता म्हाज्या सगळ्या पेडणेकार भाव भयणांक की आयज पेडणेचें अस्तित्व हे सारकें धोक्यान आसा। आणि जर येता खातीर तुमकां जर तो प्रोजेक्ट सँक्शन करपाचो आसा, पास करपाचो आसा जाल्यार एटलिस्ट हांगासरले जे लोकल आमी लोक आसा, लोकल नागरीक आसा तांकां विश्वासांत घेयात आनी तांकां दाखयात बाबा ह्या प्रोजेक्टाचो दुश्परिणाम कितें जातलो किंवा फायदो कितें जातलो हे लोकांक पटोवनी आनी त्याच्या उपरांत मागीर लोकांक ठरोवनी तो प्रोजेक्ट खरोच जावो काय नाका तो।